नमस्कार, आवाज गोयचो या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। जय भवानी जय शिवाजी ह्या सारकी घोषणा दीत पुराय राज्यान शिवभक्तांनी व्हडा जल्लोशान मनयली छत्रपती शिवाजी महाराजांची 393वी जयंती। छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराजांचो पुतळो कुंभार जुव्यात उबारचो। कुंभार जुव्याच्या ग्रामसभेत थळाव्या लोकांची मागणी। म्हादेव वाचोवपाक गोंयकारांनी एकठांय येवन करची खरच चळवळ सुरू। सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा संघटनेचो गोंयकारांक उलो। सडये शिवोलेचे शेतकार पिटर डिसोजान ऑर्गेनिक फार्मिंग म्हत्व ओळखून घेतले। भाजयो काळंगा तशेंच हेर पिकावळीचे पीक। पारंपारीक कुंभार गेलेन मॉडर्न काळान टेरिकोटा शो पिसांतल्यान जोडले नांव। शो पिसांक शिल्प मोगी कडल्यान व्हड मागणी। आनी सावड्डेच्या मुखेल रस्त्याचे डांबरीकरणाचे काम फुडल्या सप्तकांतल्यान सुरू करतले। आमदार गणेश गांवकारांचे थळाव्यांक आस्वासन। आता पळोवया खबरो विस्तारान। गोंयांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत तशेंच पुराय महाराष्ट्रांत लेगीत शिवभक्तांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांची 393वी जयंती व्हडा उमेदीन मनयली। ढोल ताशांचो निनाद आनी जय भवानी जय शिवाजी छत्रपती शिवाजी महाराज की जय असो जय जयकार करीत शारांत भव्य रॅली लेगीत काडल्यो। वेगवेगळ्या मतदारसंघांतल्या आमदारांनी लेगीत ह्या शिवजयंतीक वांटो घेतिल्लो। कसलोच भेदभाव करिनासतना सगळ्यांनी एक मतांत रावचे अशा मतांचे शिवाजी महाराज आशिल्ले। सगळे आम्ही एकठांय येवचे ही बरी गोष्ट आणि सगळे एकठांय रावन अशेंच आमी जे शिवाजी भेदभाव नसताना कसले जात भात हे करूंक ना आणि सगळ्यांक एकठांय घेवन आयज शिवाजी रावलो। तशेंच तुम्ही अशेंच सगळे जाण एक रावचे आमी सगळे जाण आणि आमी आमच्या पेडण्याचे डेव्हलप करचे। साखरेच्या रवींद्र भवना वतीन शिव जयंती व्हडा उमेदीन मनयली। ढोल ताशांचो निनाद आनी जय भवानी जय शिवाजी छत्रपती शिवाजी महाराज की जय असो जय जयकार केलो। ह्या सुवाळ्याक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले। मुख्यमंत्री दोतोर सावंत हे रवींद्र भवना कडेन येतकीच शिवमोगींनी तांकां येवकार दिलो। उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हजेरे छत्रपती शिवरायांचे जल्म सुवाळो मनयलो। मराठी आणि बदल्यात काय मिळणार?
तर बादशाहची वाहवा तोहफा छत्रपती शिवाजी महाराज हांच्या जयंती निमतान जालना शारांतल्या MS जैन ह्या इंग्रजी माध्यमात शाळेतल्या विद्यार्थ्यांनी आणि शिक्षकांनी छत्रपती शिवाजी महाराज हांचे 4000 स्क्वेअर फीट जाग्यार आकर्षक असे चित्र रांगोळीच्या माध्यमांतल्यान छत्रपती शिवाजी महाराज हांचे चित्र साकारून तांकां महाराजांचो मानाचो मुजरो दिलो। या वेळार छत्रपती शिवाजी महाराज हांच्या रांगोळी चित्रा खातीर तब्बल 1000 किलो काळ्या धव्या आणि केसरी रंगाच्या रांगोळीचो वापर करून चित्र काढले। या छत्रपती शिवाजी महाराज हांच्या रांगोळीन शारा सयत जिल्ह्यातल्या शिवमोग्गींक लेगीत लक्ष ओढून घेतले। छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराज हांचो इतिहासाचो गोंयांतल्या लोकांकडेन एक लागींचो संबंध आसा। देखून कुंभार जुव्या ग्रामसभेत ह्या विशीं चर्चा जाली। फुडल्या पिळगेक ह्या महान पुरुषांच्या इतिहासा विशीं जागृत करपा खातीर तशेंच तांचो महत्व समजून घेवचें ह्या हेतान कुंभार जुव्याच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो स्थापन करपाचो प्रस्ताव मांडलो। ह्या वेळार थळाव्या सरपंचान हो पुतळो स्थापन करपाक मजत करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। ह्या चर्चे वेळार संस्थेच्या हेर कार्यकर्त्यांक तेंको दिलो। ग्रामपंचायतीच्या ह्या सभागृहान सरपंच आणि उपसरपंचान आमकां मुजरत हो अवेळ म्हणटा तसो दिवन ह्या वेळी आमी उपस्थित आसात त्या खातीर हांव तेंचे मनपूर्वक आभार मानता। छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पदस्पर्शान पावन जाल्ली तशी ही भूमी आसा। जुंवे कुमारजुंवे ही जी आयलँड्स बेट जी आसा त्या बेटा कडेन आमचो ह्या इतिहासा कडेन खूब जवळचो संबंध आमी आसा। इतिहासान आमकां सांगता की संभाजी महाराज जुंवे आयले खंडोबल्लाच्या आणि खंडोबल्ला बरोबर त्यांचो जो प्रसंग जालो त्या खाडीन जो उडी घेवपाचो प्रसंग जालो आणि नंतर तांकां परत फिरचे पडले। नंतर शिवाजी महाराजांनी नारव्या ठिकाणाचेर येवन जंय तर ह्या भूमीचेर ह्या जे महान पुरुष जावन गेले युगपुरुष जावन गेले संभाजी महाराज आसतले शिवाजी महाराज आसतले यांची खंय तरी प्रतिकृती आसची यांचे खंय तरी खाणा खुणा आमी जपून दवरच्यो म्हणून केल्लो प्रयत्न आसा। संभाजी महाराज प्रतिष्ठान अशे जे अनेक कार्यकर्ते हांगा उपस्थित आसात आणि ह्या कार्यकर्त्यांची एक मागणी आसा आमचे विद्यमान सरपंच विक्रम परब जेंचे कडेन की तेंच्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो ह्या आमच्या गांवांत कुमारजुंवे गांवांत प्रस्थापित करपा खातीर आमकां यथाशक्ती जी मदत आसा ती मदत करची। गोंयकारांनी जागरूक आनी शिटूक रावपाची गरज आसा। म्हादय न्हंय वाटावपा खातीर पुराय गोंयच्या जनतेक परत वांगडा येवचें आनी खर आंदोलन करून गोंयच्या सरकाराचे दोळे उगडपाची गरज आसा अशी तिडक सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा संघटनेन उक्तायल्या। कळसा भंडुरा म्हादय प्रकल्पा खातीर कर्नाटक सरकारान 1000 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या आनी खंयच्याय परिस्थितीत म्हादयचें उदक कर्नाटकाक वळयतले असो तांचो निश्चय आसा। केंद्र सरकाराचोय तांकां तेंको आसा आनी हें सत्य परिस्थितीन जरी आयलें जाल्यार गोंयकारांचेर हावळ येतलो। हे खातीर गोंयच्या जनतेन सरकाराक जागोवपाची गरज आसा अशें सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा संघटनेचें म्हणणें। जे आमी हे आसा सेव्ह गोवा सेव्ह म्हादय मुवमेंट जे आसा ते साशंक आसात। वी आर डाउटफुल अबाउट द एफर्ट्स टेकन बाय गोवा गव्हर्नमेंट म्हादय वळयनासतना रावपा खातीर आनी ताका लागून आमकां आतां टोटल भरवसो हो गोंयच्या जनतेचेर आसा आमगेलो आनी म्हाका दिसता की अशी अरिश्टां जी आसात ती गोंयच्या जनतेन हाजे पयलीं परतिल्ली आसात।
गोयची जनता जर एकठांय जाली जर जायत जाल्यार आमकां दिसता की हे अरिश्ट सुद्दां ही जी हावळ आमचेर आयला ती सुद्दां आमी परतोवपाक शकतले आनी ताका लागून वी अपील द पीपल ऑफ गोवा द सिटीजन्स ऑफ गोवा दॅट 16 जानेराक आमी मिटींग घेवन दाखयिल्ले आज जवळ जवळ 1 म्हयनो जावन गेलो ताका अजून पर्यंत सरकाराच्या वतीन कांय पॉझिटिव्ह जायना आमी ताजे नंतर कित्येक कार्यकर्त्यांच्यो बसका घेतल्यो पण म्हाका दिसता नाव द मुवमेंट वील हॅव टू बी इंटेन्सिफायड हे आंदोलन आनी प्रखर करचे पडटले हे आंदोलन आनी कडक करचे पडटले आनी खूब वेळाचेर अशें आसा की जशें भगत सिंगान म्हणिल्लें की बहिऱ्या झालेल्या लोकांची कान उघडणी करण्यासाठी बॉम्बस्फोट करावा लागतो बॉम्ब उडोवच पडटा असेंब्ली भितर जे भेड्डी जाला तांचे कान उघडपाक हांगा बॉम्ब उडोवपाचे आमी उलयनात पूण आमकां दिसता की हे आंदोलन आनी प्रखर करचे पडटले जेका लागून जेंगेले कान आज बंद जालात जांगेले दोळे आज धापून आसात तांचे कान आमी आनी दोळे उघडपाक शकतले आनी ह्या प्रकरणाक एक गोंयकाराक न्याय मेळपाक शकता कांय लोक पयशाच्या हावेसान आपली स्वताची जमीन विकतात पूण कांय शेतकार आपली जमीन सांबाळून वेगवेगळे उत्पादन करतात सडये शिवोलचो पिटर डिसोजा फाटली 8 वर्सां आपल्या पुर्वजांच्या जमनीचेर वेगवेगळ्या पिकावळीचें उत्पादन करता भायल्या राज्यांतल्या भाजयेक चड मागणी दिवचे परस स्वता भाजयेचो वा फळांचो उत्पन्न करून आपली अर्थीक झीण जगूं येता अशें पिटर डिसोजाचें म्हणणें तशेंच ऑर्गेनीक फार्मिंग करून काळंगांच्या उत्पन्नांतल्यान पिटर डिसोजा 1 लाखा मेरेन कमयता तशेंच वेगवेगळे उत्पादन करून आपले पोट भरपा येता अशें पिटर डिसोजाचें म्हणणें आमी लोकांच्या महाराष्ट्राची व कर्नाटकाची कितें सारें मारलेली वखदां मारलेली भाजी व कांयंगां हाडून खाता बट आमच्यान आमचे हातपांय जोडून देवान दिलेले आमच्यान हें करूं येता आनी त्या खातीर ही आमची पुर्वजांची जमीन सुमार आतां 8 वर्सां जालीं आमी आतां हितून कालिंगड लायता आदी आमी अवचोडो लायतालो मात म्हजी एक फ्रेंड संपती धारगळकर ZAO म्हापशेची तेणें म्हाका एनकरेज केलो आनी हांवें हें कांयंग पयलेच फावटी लायलें आनी आदी म्हणत डोंट पूट ऑल युअर एग्स इन वन बास्केट इट मायट गेट रॉटन पण हांवें म्हणलें आय वील थ्रो कॉशन टू द विंड्स आनी हांव लायतलो आमकां कांयच खबर नासली कितें पळय तें तर आमची भयण ही जयंती आनी म्हजो एक फ्रेंड हेमंत आमी तें ऑर्गेनीक करपाक चिंतलें आनी जेन्ना आमी ऑर्गेनीक करपाक चिंतलें आमी शेण हाडलें माया सुटयें गायेचें मूत हाडलें आनी म्हापसा वचून ऑर्गेनीक वेस्ट हाडली आनी ते कांयंगाच्या मुनाक घालून ट्रायकोडर्मा घालून आमची शेती आमी उत्पन्न केली पारंपारीक कलेक जर आधुनीक तंत्रज्ञानाचो जोड दिली जाल्यार वेवसायांत बरी उदरगत जावंक शकता हे बेतोड्याच्या कुंभार भावांनी दाखयलां सूरज संदेश आनी शरद कुंभार हांणी आपल्या 100 वर्सां पोरण्या पारंपारीक कुटुंबाक कलेक टेराकोटा पॉटरी आर्टचें रूप दिल्ल्या कारणान तांच्या डिझायनर मडक्यांक बरी बाजारपेठ मेळपाक लागल्या सध्या घराघरांनी आशिल्ल्या रेफ्रिजरेटराक लागून थंड उदका खातीर लागपी मातीच्या मडक्यांची मागणी उणी जाल्या तरी टेराकोटा मातीच्या सोबीत आयदनाक सध्या बरे दीस दिसतात बेतोडेच्या कुंभार भावांनी माती सोबीत करपाचें तंत्र शिकून ताका शोपीस म्हण विकपाचें तंत्र शिकयलें आनी आपल्या 100 वर्सां पोरण्या पारंपारीक वेवसायाक आधुनीक करून नवी बाजारपेठ मेळयली ह्या मातीच्या सोबीत आयदनाची विक्री फक्त वेगवेगळ्या कला महोत्सवात जात्रा वरवीं जायना पूण व्हडल्या हॉटेलांतल्यान लेगीत मातयेच्या एंटीक आयदनाची ऑर्डर आतां ताका मेळपाक लागल्या हांवें इंजिनियरींग केलां आनी म्हाज्या 2 भावांनी ITI केला सो मदलो भाव ताका मातयेची शिकपाची म्हणल्यार इंट्रस्ट आसलो ताका शिकपाक आनी तो ताका लागून खानापूर गेलो शिकपाक सेंट्रल गव्हर्मेंटाची इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉटरी तितून तो शिकून येयलो आनी तेणी येवन आमकां ही कला शिकयली सगळी सो एका हे मातयेचे डिफरंट कटिंग्स आनी डिझायन्स करता हेका आर्ट इन टेराकोटा पॉटरी अशें म्हणटा
आनी थोडे खुबशे आमचे एंटीक पीसीस आसता ते आमी अशें करता आनी थोडे तितून पेंटेड आसता हे आमी तशें करता पेंटेड. टेराकोटा मातीच्या कले खातीर लागपी माती वेगळी आसता. सुरवेक ती कालोवप गाळप उपरांत वेगवेगळ्या आकारान त्या मातये पासून आकर्शक डिझायन आशिल्ली वेगवेगळ्या आकाराची आयदनां तयार करप. मागीर ती आयदनां उज्यात भाजप अशी ही प्रक्रिया आसा. ही माती आमी थोडी हे करपाक लागून खानापूरसून हाडटा कित्याक मातयेची थोडे प्रॉपर्टीज आनी गोंयच्यो मातयेची प्रॉपर्टीज थोड्यो डिफरंट आहा. सो ही माती मातशी चिकट आहा आनी गोंयची माती आहा ती मातशी चिकट ना. सो दोनी मिक्स करून बरें म्हणजे घटसाण येवपाक लागून आमी दोनी माती यूज करता. मागीर ते हाडून पयलीं हांगा उडयता सुकोवपाक, मागीर सुकोवन हांगा हे धोडोवन तेका मागीर फुडलो प्रोसेस जाता तो फिल्टरेशन करपाक व्हरता माती. ती माती थंय मागीर धोडून जातरी मागीर ती आमी फुडें हाडटा फुडलो प्रोसेस करपाक आनी हितून अशें भिजोवन घालता. मागीर भिजोवन जातरी मागीर आमी अशें दोन बड्यो बिड्यो लावन मागीर तेजेर चाळून दवरता. मागीर चाळून दवरून तयार जाल्ली माती आसता ती मागीर ओतता आमी तेजेर. ती माती अशी गाळची पडटा कित्याक लागून म्हणल्यार तितून सगळे कोयर आसता तो भायर सरता. समज मे बी तितून जर कोयर उरलो चुकोन जाल्यार ते आमी करून मागीर फायरींग बी करतना ते फुटोंक शकता. फुटपाचे चान्सीस खूब आसता. ताका लागून बरी फिल्टर जाल्ली माती बरे प्रोडक्ट्स जाता तेजे. तो फिल्टर करून जातरी माती सुकता. सुकोवन मागीर आमी ती हे करता लिडींग करता. मागीर लिडींग जर बरी लीड जाली जाल्यार भितरची सगळी एअर पीर वयता आनी एअर बरी गेली म्हणटना म्हणल्यार बरें घटसाण येता आनी मटेरियल बरें जाता आयटम्स बरें जाता सगळे आनी भट्टीन फुटपाचे चान्सीस खूब कमी मागीर तेजे. खरें म्हणल्यार मातीची आयदनां तयार करपाचो हो पारंपारीक कुंभार वेवसाय ताका आपल्या व्हडल्या आज्या कडल्यान मेळ्ळा. सूरज हो इंजिनियर जाला आनी हेर दोग भाव ITI शिकल्यात. पूण हे कलेचें वेवसायीक प्रशिक्षण घेवपा खातीर ताका बेंगळुराक वचचें पडलें. देखून सरकारान कुशळटाय विकास कार्यावळ निमण्या पावंड्याचेर व्हडा प्रमाणात चालीक लायल्यार गोंयांतल्या अशा जायत्या पारंपारीक वेवसायांक उर्बा मेळूंक येता. गौरी सतरकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. UP 22 तारखेक सावड्डे मतदारसंघातल्या सगळ्या भितरल्या तशेंच मुखेल रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कामाक भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांच्या हस्तुकी शुभारंभ जातलो अशें सावड्डेचो आमदार गणेश गांवकारान सांगलें. सावड्डे वाठारांत स्ट्रीट लायटचें उक्तावण केल्या उपरांत तो उलयतालो. एक गजाल सामकी मुद्दाम करून सगळ्यांक नमूद करपा लागून हांव सांगता कितें काम एक पर्टिक्युलरली उरलें अशें जावपा जायना. आनी आमचे कडेन जें पळय सरकार आसा डॉक्टर प्रमोद सावंताची सरकार म्हणा ही कितें घेवन गेले उपरांत तें येदो व्हडलो मतदारसंघ तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की ह्या मतदारसंघाची व्याप्ती येदी व्हडली आसा की खंय तरी येदेशें काम केलें जाल्यार तें दिसलें अशें ना. मुद्दाम करून सांगता की 22 तारखेक आमचे PWD मिनिस्टर निलेश काब्रालांतल्यान कितें करतले की कोडले तिस्कारसून सावड्डे पर्यंत जो पळय डांबरीकरण आसा तें कंप्लीट करता. दुसरो एक असो आमचो कसो MDR 33 म्हणून धारबांदोडे पंचायती कडच्यान स्टार्ट जातलो. तो भितरल्यान रोड कसो की सातपालच्यान मोलेच्यान पुणे रेल्वे स्टेशनाचेर थांबतलो. स्टेट बोर्ड्स आणि NCERT बुक्सच्या भोवतेक पुस्तकांनी आमकां चुकीचो इतिहास शिकयला आणि सदांच मुघल सम्राटांची महिमा गायल्या अशें म्हणीत योग ऋषी बाबा रामदेव हांणी खंत उक्तायली. आमची मानसिकताय बदलपाची गरज आसा. आमचे खातीर अकबर, औरंगजेब वा बाबर न्हय जाल्यार शिवाजी महाराज हो आमचो नायक अशें तांणी ह्या वेळार म्हटलें. फार्मागुडी शिवजयंती निमतान जाल्ल्या कार्यावळीत ते उलयताले. एक छोटे से अदने से कद में छोटे बड़े 500 से अधिक किले उन्होंने जीते. एक व्यक्ति अपने जीवन काल में, जैसे हमारे अड़के जी बोल रहे थे, बड़े जबरदस्त अड़के बोलते हैं, बहुत जोरदार तालियां उनके लिए एक बार अभिनंदन. ऐसा अपने पूर्वजों का के संदर्भ में एक सच्चा इतिहास बोध भी होना चाहिए.
ज्यादातर स्टेट बोर्ड्स और यहां तक कि एनसीईआरटी की किताबों में अब तक भी हमें बहुत तरह से बहुत प्रकार का झूठा इतिहास पढ़ाया जाता है, उसमें मुगलों को महिमा मंडित किया जाता है और अपने आदर्शों को कहीं पर उनका चरित्र भंजन किया जाता है। इस परंपरा को भी हमें अब बदलने की जरूरत है। हमारे लिए हीरो, हमारे लिए महान अकबर नहीं है, बाबर नहीं है, औरंगजेब नहीं है, हमारे तो सुपर हीरो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, महाराणा प्रताप हैं, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह हैं। हमारे रियल हीरो, हमारे वो पूर्वज ऋषिकाएं, वो वीर वीरांगनाएं हैं जिन्होंने अपने जीवन की आहुतियां देकर के हमें राष्ट्रवाद और अध्यात्मवाद का वो पाठ पढ़ाया। वो हमारे शांति धर्म और क्रांति धर्म महापुरुष जिन्होंने राष्ट्रभक्ति को जी करके दिखाए, राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। उन महापुरुषों के अनुगामी होने का गौरव अपने हृदय में लेकर के उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हों। आयतारा जुवारी पुलाचे रेंट कॅब आणि दुचाकी मध्ये भिरांकूळ अपघात जालो। या अपघातान दुचाकी चलोवपी रोजारियो डिसोजा ह्या जाणट्याक आगताक मरण आयलें, जाल्यार ताच्या फाटल्यान बशिल्ल्या ताच्या बायलेक गंभीर दुखापत जाल्या। वेगान येवपी रेंट कॅब फाटल्यान दुचाकी चलोवप्याक धपको दिल्ल्या कारणान हो भिरांकूळ अपघात घडलो। पुलिसांनी रेंट कॅब चलोवप्याक ताब्यात घेतला। या अपघाताचो फुडलो तपास चालू आसा। एंजिन साइड आणि इंजर्ड पर्सन आसा बायकार बायका वयले एक्टिवा वयले मेल आणि फिमेल पर्सन ते शिफ्ट केला तांकां जीएमसीन। फुडें जीएमसींतल्यान आमकां कॉल येयलो की तो रायडर आसा मेल रोजारियो डिसोजा फ्रॉम बेनावलीम तो एक्सपायर जाला म्हणून। सो हो फर्स्ट फेटल एक्सिडंट जालो हेजे वयलो। सो आनी एक तुमकां सिटीजन एक लोकांक हांव रिक्वेस्ट करता जेन्ना एम्ब्युलन्स पास जाता हायवे वयल्यान आनी सायरन मारून आसता तांकां वाट दिवची। सो हे हांकां पेशंट जे शिफ्ट करपाचे आसता तांकां त्रास जावचे न्हू म्हणून। आनी एक रिक्वेस्ट तुमकां हो थर्ड फेटल एक्सिडंट इन दीस 3 days की सुशागाद गाडयो चलोवच्यो आनी सारके सेफ विथ प्रॉपर सेफ्टी गियर्स, सीट बेल्ट ओ हेल्मेट। सो ही रिक्वेस्ट तुमकां लोकांक। आवाज गोयचो हें बुलेटीन हांगा सोंपता। हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक टीव्ही हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात, तशेंच फेसबूक पेज फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।